इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. पळया, हांव आतां नवो सर्ग आनी नवो संवसार रचता. आदल्या काळाचो कोणूच उगडास करचो ना, तो कोणाच्याच मनांत येवचो ना. हांव रचूंक वेता ताचे खातीर संतोश भरीत जाया आनी सदांकाल उल्हास करा, कित्याक हांव जेरुसालेम एक संतोश जावच्याक रचता आनी ताचो लोक एक आनंद जावच्याक. हांव जेरुसालेमा विशीं संतोशतालो आनी म्हजे परजे विशीं आनंद भोगतालो. थंय रडण्याचो आनी विलापाचो आवाज आनीक आयकोंक मेळचो ना. थंय थोडेच दीस जियेतले भुरगे आनीक केदींच आसचे ना, आनी आपले प्रायेचे बर्तेक फावासर वांसा नातलोलो म्हातारो आसचो ना. 100 वर्सांचे प्रायेर मरतेल्या मनशाक तरणाटो म्हणटाली, आनी 100 वर्सां जायसर कोण जियेना जाल्यार ताचेर शिराप पडला म्हूण समजताली. तीं घरां बांदतलीं आनी तांतूं रावतलीं, दाका मळे रोयतलीं आनी तांची फळां खातलीं. देवाचे उतार हे. सांजुवां प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. थंय 2 दीस पाशार करतास जेसू भायर सरून गलिलेया गेलो. प्रवाद्याक आपल्या स्वांत गांवांत मान ना म्हणून जेजूनच दाखोवन दिल्लें. तो गलिलेयाक पावतास थंयच्या लोकान ताका स्वागत दिवन घेतलो, कारण पास्काचे परबेक जेरुसलेमाक वचून परबेच्या दिसांनी जेजून थंय केल्लें सगळें तांणी देखिल्लें. अशें तो परत्यान गलिलेयाच्या काना गांवाक आयलो. हांगा ताणें उदकाचो वायन केल्लो. कफरनावांत सरकारी कामाचो एक सरदार आसलो. ताचो पूत पिडेंत पडलो. जेजू जुदेया थावन गलिलेयाक आयला म्हणली खबर आयकून सरदार ताचे सरशी गेलो, आनी ताणें कफरनावाक येवन मरूंक लागीं जाल्ल्या आपल्या पुताक बरो करी जाय म्हणून ताचे लागीं मागी लागलो. जेजून ताका सांगलें, खुना आनी असर्या पळयले करीत तुमी सतमांचे आसावे? सरदार ताका पराती लागलो, सायबा, म्हज्या पुतान प्राण करचे आदीं तूं चिक्के ये. जेजू ताका म्हणालो, वच, तुजो पूत वाचतलो. जेजून सांगले उतार सतमानून तो मनीस गेलो. पूण तो वाटेर आसतनाच ताचे साकर ताका मेळोंक आयले आनी खबर दिवन म्हणाले, तुजो पूत जिवो आसा. सरदारान तांचे लागीं विचारलें, कितल्या वरार तो सनीन जालो? तांणी जाप दिली, काल दनपारां 1:30 वरार ताचो ताप सुटलो. तुजो पूत वाचतलो म्हणून जेजून सांगले तितल्याच वेळार म्हूण बापायक समजलें. अशें तो आनी ताचे सगळे घराणे जेजूक सतमानूंक पावलें. जुदेया थावन गलिलेयाक आयल्या उपरांत हें जेजून केल्लें दुसरें आसर्ये. देवाचे उतार हे.